बीजेपीचे कशें तरी सरकार जालें आनी 12 वरां जावचीच आसा शिरोडे वेल्यान मोगो बीजेपीचे परत वाजले. उलोवंक निमीत मोगोन मागिल्ले तिसरे मंत्रीपदाचें. मोगोक 3 मंत्रीपदां दिवपाचे अटीचेर मोगोन कोणाकूय तेंको दिवपाची मंगळारात तयारी दाखयल्ली. मात रातीं ह्या घडामोडी जावन मोगोच्या सुदीन ढवळीकारान आनी बाबू आजगांवकारान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. मंत्रिमंडळाच्यो 12 सुवाती भरल्यो. तिसरे मंत्रीपदाची जाग माग ना. आपलो शिरोडेचो दावो घट करूंक दीपक पावसकाराच्या खांद्यावयल्यान बीजेपीचेर फार. कालचे हेचेर फॉर्मेशनार लागून तुमी कितें पार्टी बीन घेवपाचें कितें केलां? काय ना कितें उगीच कितें जाल्ली पण तें कांय जावंक शकना. तुमी तुमचो निर्णय ठाम आसा? आमी फुडें गेल्यात न्ही. आतां फक्त प्रचार बंद आहा, तुका खबर आसा कितें आतां. तर 3 दिसांनी सुरू जातलो. परत प्रचार आशिल्लो तसो सुरू जातलो. परत तुमी शिरोडा हे करपाक कामां लागतले. आमचं आतां वचूं दनपारां कितें आजून कांय करूं ना न्ही सारकें. ताणें आमकां 3 मंत्रीपदां दिता म्हणून दिवं ना. हय, पण ती समज जर डिमांड जालो जाल्यार मागीर तुमी ना आतां काय ना न्ही, जालें न्ही तें सगळें. जालें. बट तुमी फाटीं सरपाचो तुमचो कांयच हें ना. इतलो फुडें गेलो जाल्यार तूं म्हाका विचार करपाक जाय. फक्त आमकां 3 दिसां खातीर विचार मातसो फुडें चुकला. म्हणल्यार सीएमाक लागून. आतां सीएमाचे हेकाल हे जाल्ल्या लागून. विनय म्हणटा दीपका कडेन तो उलोवंक ना. बीजेपीचे बाकीचे फुडारी उलयतात. काय ना उलोवप आमचे दीपकाकडे उलोवप जावना. आमचे बाकीचे नेते उलयले आसताले. बट अजूनही ऐकून येता सर की ते कॅम्पेन परत स्टार्ट करतात. आमकां पूर्ण विश्वास आसा दीपकाचे हेज्या पयलीं उलयला हांव की इलेक्शन डिक्लेअर जावं न्ही. आनी डिक्लेअर जातकीर आमकां पूर्ण विश्वास आसा तो आमचे बरोबर आसतले. आनीक आमचो सुदीन ढवळीकराचेर विश्वास आसा आनी ते आमचे बरोबर रावूनच आमचे सरकार बरोबर रावून फुडें वतले. जेन्ना नॉमिनेशन पेपर बरोवंकूच ना आजून डिक्लेअर जाला इलेक्शन उबी रावतले कसो म्हणटले आमी. सुदीन ढवळीकाराचेर ताका विस्वास आसा. मोगो फाटीं सरतले दीपक शिरोड्या उबो रावचो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.